नेम आनी प्रक्रिया गुड्ड्याक मारून ओडीपी प्लान केल्यात. सरकार कितें एक्शन घेतलो काय म्हूण मोरगांवचो आमदार मिलिंद नायकान वास्कोचे कब्रस्तान रस्त्याविशीं प्रस्न काडलो. रस्तो 10 मीटर करचो म्हूण मागणी. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन वास्को पीडीएचेर बरोच फोग काडलो. टीसीपी मिनिस्टर म्हणटात चुकीच्यो गजाली दिसल्यार प्लानांत दुरुस्ती करून जाग्यार घालतले. जे आमचे मुस्लिम बांधव सगळे वास्कोचे प्लस हाफ माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे बायणा 7, 8, 9 ह्या वॉर्डांतले आनी त्या वेळाचे 10 वॉर्डाचे हे मुस्लिम बांधव थंय जेन्ना हो आपले लास्ट अंतिम यात्रेक म्हणजे अंत्यसंस्कार करपाक थंय वयता तांकां अडचण जाताली. ह्या विशयाचेर हो प्रश्न काडलेलो आपल्या ऑथॉरिटीक डायरेक्ट करचे आनी बेगीन तो करून घेवचो अशें म्हाका दिसता. सरकाराचें कमिटमेंट आहा की कब्रस्तानाक वचपाक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार दितलो आनी ताजे खातीर गरज पडली जाल्यार पीडीएक आमी इन्स्ट्रक्शन्स आनी डायरेक्शन दिवपाक तयार आहा. स्पीकर सर, पीडीएक आमी डायरेक्ट करतात की ओडीपी रेक्टिफाय करची टू द एक्सटेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 10 मीटर वायड रोड बाय कन्सिडरिंग एक्झिस्टिंग रोड एज वेल एज द प्रपोज्ड रोड. हें म्हजें एश्युरन्स आहा. आतां 5 रोड प्रपोज केले ओडीपीचे, ते सगळे 5 एक्वायर कर. वोच एकूच कित्याक इम्पॉर्टंट? आतां ताका अशें दिसता की आनी 4 रस्ते आहा जे ओडीपीन इन्क्लूड जाले ना. ताजोय बी आमी एग्जामीन करूं येता. फूल मॅटर आमच्यान एग्जामीन करूं येता. आमदाराक दिसता की आमी तो एग्जामीन चड करचो जाल्यार आमी एग्जामीन करपाक तयार आहा. ज्यो ओडीपीस तयार जाल्या, ज्यो ओडीपीस केल्या त्यो विदाउट फॉलोईंग प्रॉपर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स अँड प्रोसिजर. दिस इज ए क्लासीक एग्जाम्पल. म्हाका वास्को पीडीएचो फूल रिप्लाय आसा, फूल रिप्लाय आय हॅव गॉट. म्हजो क्वेश्चनय आशिल्लो, इट डीड नॉट कम. ताणें म्हाका एश्योरन्स दिला पयर की आय विल सी दॅट ऑल प्रोसिजर्स आर फॉलोड. इफ द प्रोसिजर्स आर नॉट फॉलोड देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. बिकॉज दिस इज द क्लासीक एग्जाम्पल. ही ओडीपी पयरच तयार जाल्या. केन्ना तयार जाल्या? 2016 तयार जाल्या. 2016 तयार जाल्या तेन्ना बोथ द MLAs रिप्रेझेंटिंग मार्मुगांव तालुका हे ऑब्जेक्शन्स. What it indicates, Speaker sir? That means rules and regulations have not been followed. This is my contention, which I am again reiterating and requesting you to initiate process. मानालीक आमदार बाब दिगंबर कामतीन प्रोसिजरांची वस्त काडल्या वयर. प्रोसिजर फॉलो करतलेच आमी. पूण पीडीएन ओडीपी जी केली तेन्ना बाब काल्लू साल्मेदा पीडीएचे सगळ्यांक घेवन बशिल्लो. सो इट इज नॉट दॅट की बोथ द MLAs आर ओपोज टू द ओडीपी. I think that is completely contravening the actual situation. Actual situation is that there may be certain errors which will be corrected. Procedures, if not followed, will be followed. प्रकल्पग्रस्तांक लुकसाण भरपाय दिवपा विशीं आनी भूसंपादन करपा विशीं विधेयक विधानसभेत 20-16 मतांनी पास जालें. काँग्रेसीन ह्या विधेयकाक हरकत घेतिल्ली. हो कायदो टेनन्सी सारकेल्यो जमनी घेतना सरकाराक प्रोटेक्ट करतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. ह्या बिला उपरांत द गोवा रिक्विजिशन अँड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विधेयक विधानसभेन चिकित्सा समिती कडेन धाडला. This bill, the Goa compensation to the project affected persons and vesting of land in the Government Bill 2017, and the next bill, the Goa Acquisition and Acquisition of Property Bill 2017, are very serious bills. The government should not try to bulldoze these legislations. These bills, if they are passed, they will be the most draconian legislations the Goa state will pass as compared to all over the country. He is making mix up with the two legislation. This is only in regards to land which is already acquired. ह्या बिलाचो अर्थूच करना. तुम्ही ह्या बिलावर कोफुजाव करता का? 19 नंबरचे बिल आसा पळय, ह्या बिलान खंयचेच सेंट्रल लेजिस्लेशनाक क्रॉस केल्ले ना. आमी ह्या बिलान स्पश्ट म्हणलेले आहा जी जमनी आमी घेतल्यो आनी त्या एक्टा सकयल आमी एक स्कीम केल्या ज्यातून आमी जमनी विकत घेता लोकां कडच्यान. Huge amount is being paid to purchase land to people. Where the government purchases a land or where the land is acquired through these two acts, there only this act is applicable. The act makes the land free of encumbrance to the government. Suppose it is a tenanted land, as per the court judgment, tenanted land cannot be used for different purpose. So this act actually protects government only to that extent. ऑथॉरिटीकू प्रॉब्लेम आहा.
ऑथॉरिटी इन द एक्ट इज व्हेरी क्लियर. डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आहा, तुगे कोर्ट आहा, सगळे आहा. तू जो तर क्लियर आहा जाल्यार ही ओनली वन सेकंड लेट मी से हिंगा रँकान तू सेक्रेटरी आनी एक गोष्ट म्हणटा पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज. वन ऑर्डराचे पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज कॅनॉट. हातून भितर आमी कोणाची फोर्सान जमीन घेना. ज्याचे कडेन जमीन विकत घेता ताकाय जर तो हांव प्रोटेक्शन घेवचो ना जाल्यार वाय शूड आय बाय द लँड. आय विल नॉट बाय द लँड. लेट द प्रोजेक्ट गो. ना विकत घेत जाल्यार प्रॉब्लेम कितें आहा? विकत घेत जाल्यार अरे विकतच घेतल्या कळूत ना. In this also, the person can go under 226 to High Court if there is an injustice against someone. High Court. We are asking to refer to the select committee. You put your people also in that select committee. प्रश्न असो आसा की विधेयक संमत करचें जेका मान्य आसात आनी हय म्हणचें डिव्हिजन उभं रावपाक प्रॉब्लेम बरी गजालीचे आडकून in favor 20. Who are against? May stand up. 16. Bill is passed by 2016. हय म्हणणाऱ्यांचे म्हणणे मान्य जाल्ले. हय म्हणणाऱ्याचे म्हणणे मान्य जालें. The Goa compensation in the project affected person and visiting offer the bill number 2017 संमत जालें की गोवा रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन प्रॉपर्टी बिल 2017 चिकित्सा समितीक धाडचें. जेका मान्य आसात आनी हय म्हणचें. हय म्हणणाऱ्याचें म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणणाऱ्याचें म्हणणे मान्य जालें. हें विधेयक चिकित्सा समिती कडेन धाडलें गेलें. राज्य इलेक्शन कमिशनान इलेक्शनाचे 1 वर्स पयलीं पंचायत वा पालिका वॉर्डांचे डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशन प्रक्रिया पुराय करची पडटली. हाका लागून वेंचणुकेक उबे रावतल्यांक तांच्या वॉर्डाची स्थिती कळटली. तांकां वेंचणुकेचे तयारेक वेळ मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. इलेक्शन कमिशनाक मतदार यादी मात 1 वर्सा पयलीं तयार करूंक मेळची ना म्हूण ताणें सांगलां. 2 महिने 3 महिने न्हय जाल्यार 1 वर्स पयलीं वॉर्डाचे रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन दोनूय गोष्टी इलेक्शन कमिशनान पूर्ण करपाच्यो. फक्त वोटराचे लिस्ट तांकां 1 वर्स पयलीं करपाक येवचें ना. त्यामुळे तांच्यांनी एरिया डिमार्केट केल्यो वॉर्डान खंयच्यो येता त्यो ही बिल्डींग की किंवा खंयचो पार्ट आसा जाल्यार इलेक्शनाचो पार्ट फ्रॉम हाफ पार्ट अमके हातून की बाकी वॉर्ड डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन वी वील एमेंड Panchayat Act to give these powers to Election Commission to be done 1 year in advance. So म्हणजे कोणाक जनरल कॅटेगरी आहा, कोणाक OBC गे आसा, कोण SC आहा, कोण ST आहा, तांकां आपले वॉर्ड सारके पयलीं पासूनच ठरोवन इलेक्शन लडोवपाक येतले. म्हाका दिसता विथ दॅट सगळे जाण सॅटिस्फाय जातले. कारण कोणाक जर तूं पयलींच लडपाचें आसत ह्या वॉर्डान नाल्यार त्या वॉर्डान लास्ट मोमेंट चेंज जाता वॉर्ड ताका पयलींच डिसिजन घेवपाक येतलो. Give a break.